जेजू क्रिस्तांतय मोगाळ भावा भयणीनो, देवाचें उतर तुमच्या काळजांत उदंड मापान भरून आसूं. आमच्या जिवितांत उतराचें महत्व कितें आमी बरें जाणा. उतर मनशाचें जिवीत बांदूंक शकता वा मोडूंक शकता. बरें उतर मोवाळाय हाडटा, संतोश अडयता, उत्तेजन दिता, प्रेरण दिता आनी एकल्याक सावकासाय दिवंक शकता. तेंच वायट उतार आसा जाल्यार तें दुस्मानकाय हाडटा, बेजाराय हाडटा, लढाई सडयता आनी नाश करता आनी राग सडयता. आमचें उतर मोलादीक त्या उतराक सकत आसा. उतार एक आवाज मात्र न्हय, बदलाक आमच्या व्यक्तित्वाचें रूप न्हय. देखून मनशाचें उतर आमच्या व्यक्तित्वाचें आरसो म्हूण आमी म्हणयेत. कित्याक आमी कितें जावन आसा, आमी कितें चिंता, आमचें राजांव कशें आसा तें आमच्या उतरां मारिफात कळीस जाता. देखून मालगड्याने सांगिल्ली सांगणी आसा, आमी एक उतार उलयता पर्यांत तें उतार आमचो गुलाम. पूण एक उतार उलयल्या उपरांत आमी आमच्या उतराचो गुलाम. अशें म्हणटास उतार मनशाच्या जिणयेंत कितलें मोलादीक तें आमी समजता. मनशाचें उतर इतलें मोलादीक तर देवाचें उतर कितलें मोलादीक जायना. देवाचें उतर निजायकी प्रभावीत. पावसाक परिणाम दिसून येता. पावसाचो परिणाम आमी पळयता आनी तेच पळय देवाच्या उतराचो परिणामी आमकां दिसून येता. आनी तेच इसाया प्रवादी लोकांक सांगता. काळोखांत चलतल्या लोकांन उजवाड देखलो, मरणाचे सावळेंत आशिल्ल्यांक भरवोसो उदेलो आनी तो भरवोसो देवा मुखांत ताच्या उतरां मारिफात ताणें ताच्या लोकां लागीं उलयल्ल्या मारिफात परगट जालो म्हणून इसाया प्रवाद्यान सांगची ती उतरां. जाबुलून आनी नेफ्तालीचे गांव आनी ते गांव गडीच्या भोंवतणी आसचे आनी दुस्मानांनी दाड घालता आसतना पयलें दाड घालची त्या गडीच्या सुवात्यांचेर. आनी अशें गडीच्या सुवात्यार आशिल्ल्या त्या गांवाचेर तवळ तवळ दाड घालता आसतना लोक निजायकी कश्टांत आशिल्लो. तांचे दीस काळोखाचे जाल्ले, भियाचे भिरांतीचे जाल्ले आनी तसल्या गांवां सयत देव उजवाड फांकोवंक शकता, भरवोसो दिवंक शकता आनी देव जिवीत दिता, तांचें जिवीत उजवाडायता. हो जावन आसा संदेश प्रवाद्यान दिल्लो तो. देखून देवाचें उतर जिवीत दिता, वाट दाखयता, उजवाड लाभयता. हें देवाचें उतर आमचे जिणयेंत भरून आसूंक जाय. देखून सा पावलो कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 16व्या वाक्यांत सांगता, देवाचें उतर तुमच्या काळजांत उदंड मापान भरून आसूं. तें एक पावटी आसल्या पावना, बदलाक सदांच तें तुमच्या काळजांत उदंड मापान भरून आसूं म्हणून तो आमकां सांगता. देखून देवाचें उतर एक पावटी वाचल्यार पावना, एक पावटी आयकल्यार पावना, तें सदांच आमचे जिणयेंत भरून आसूंक जाय. जिणयेचो एक अनुभव सांगचो जाल्यार सुमार 70 वर्सां आदीं घडलेलें घडीत सोवियत रशियांत भावार्थ परगट करिनाये आनी जियेनाये म्हणून अधिकारी तावन हुकूम आयिल्लो काळ तो. आनी त्या वेळार लात्विया देशांत जेलगांवा दियेसेजेंत एक याजक बाब विक्टर्स आनी ताका अधिकाऱ्यांनी दिल्ली हुकूम, पवित्र पुस्तक पांयाच्या पोंदा घालून मोस्तूंक जाय, नातर ताका शिक्षा. पूण पवित्र पुस्तक मोस्तूच्या बदलाक तो नेमी मारता आनी पवित्र पुस्तकाचो उमो घेता. देखून ताका कठिणायेन चलयलो आनी अधिकारीन ताका शिक्षा दिली. 10 वर्सांची कठिणायेची शिक्षा आनी ती शिक्षा जावन आशिल्ली सायबिरियांत वचून ताणें कुली काम करचें.
10 वर्सांची ती शिक्षा संपयल्या उपरांत तो परत ताच्या फिरगजेक फाटी येता आनी तेच ताचे फिरगजेंत मीस भेटयता आनी सुवार्ता परगट केल्या उपरांत देवाचें उतर हें म्हणून परगट करता आनी तो लोक सकड गडगड्यान दुखां गडयता. कित्याक तें देवाचें उतर पुस्तकांत मात्र न्हय, त्या याजकाच्या जिवितांत आसलें. देवाचें उतर तो जियेल्लो तितलें मात्र न्हय, तासोय लोक देवाचें उतर जियोंक शकल्लो. कित्याक पवित्र पुस्तक नातिल्ल्या वेळार तांचे तावन काडून व्हेल्ल्या वेळार तांणी तेच पवित्र पुस्तकाचें उतर मनान दवरून जिखून दवरून तोंडपाशें शिकोवन तांणी देवाचें उतर जिवाळ दवरलें. मोगाळ भावा भयणीनो, काळोखांत चलतल्या लोकांक सयत देवाचें उतर उजवाड फांकयता आनी तेंच देवाचें उतर जिवीत दिवंक शकता. देखून देवाचें उतर वाचून विसरून सोडचें न्हय, बदलाक देवाचें उतर आमचे जिणयेंत आमी जियोवचें. देखून देवाचें उतर आमचे जिणयेंत आसल्यार ताचो परिणाम दिसून येता. आमची साल सामकी नाजूकायेची जाता. ना तर देवाचें उतर वाचता हांव ताचो फायदो कितें आसना, आमचें जिवीत धारून आयचें जाता. देखूनच देवाच्या उतराक आमी कान दिवचें गरजेचें. गालिलियाच्या सरोवराच्या तडीर आशिल्ल्या वेळार जेजून सौगाशी सांगपा पयलें तांणी तेंच देवाचें उतर आयकलें, तेंच क्रिस्ताचें उतर आयकलें. ह्या म्हज्या फाटल्यान म्हणलें तें उतर तांकां स्पश्ट जावन आयकलें. क्रिस्ताचो तांणी पाटलाव केलो. तेंच देवाचें उतर तांणी दीस रात मुखल्या वर्सांनी आयकून उपरांतल्या वर्सांनी तेंच देवाचें उतर तांच्या जिणयेंत तांणी परगट केलें. आनी तें देवाचें उतर आजून आमकां पावलां. तेंच देवाचें उतर आजून परगटून आसा आनी आमी हेरांक तें परगटून आसा. देखून देवाचें उतर खाली वाचल्यार पावना, तें जियोंक आसा. देखूनच सांग पावल कोरिंतकारां बरयल्ल्या पत्रांत कोरिंताचे पवित्र सभेक जागवण दिता. देवाचें उतर वाचता तें आयकता म्हळ्यार पावना, तें जियोंक आसा. तुमचे मदें पंगड आसात, आपूण आपोल्लोसो पावलासो या केफासाचो म्हणून पंगड करून मनास्ताप दवरून आसात. देवाच्या उतराचो परिणाम जिणयेंत दिसना. भावार्थी जिवीत त्या देवाच्या उतरा वरवीं भरून आसूंक जाय. देखून बाबसाहेब फ्रांसीस आमकां सांगता, देवाचें उतर वार्षिक आचरणाक न्हय, पूण वर्सभर तें वाचूंक आनी जियोंक. देखूनच देवाचें उतर पावसा भाशेन आमचे जिणयेंत आसूंक जाय. देवाचें उतर पावसा भाशेन आमचें जिवीत कुरपेन भिजयता. पावस एक फावटी आयला पावना, एक फावटी येवन ना पयस जाय जाल्यार भूंय सुकीदार जाता आनी रूख झाडां सुकोवन वेतात. तशेंच खंयी एक फावटी देवाचें उतर आमी आयकून तें विसरून सोडलां जाल्यार आमचें जिवीत कुरपेन भरना. बदलाक आमी देवाच्या उतरान भरोवन आसल्यार आमी कुरपेन भिजोवन आसता. देखूनच सांग पावलो कोलोसेकारांक बरोवन सांगता, देवाचें उतर तुमच्या काळजांत उदंड मापान भरोवन आसूं. पावसाचें उदक भरोवन आसलेलें बरें, भुंयत आसलेलें बरें. आमचे जिणयेंत देवाचें उतर आसूंक जाय. तो वळ आमी कुरपेंत भिजोवन आसता. देखून देवाचें उतर जिणयेक आधार. देवाच्या उतरा वरवीं जायतें बरेंपण जाता. आनी सांग पावल तिमोथेक बरोवन सांगता, तेंच देवाचें उतर सूख केल्ल्यांक भेस्तावंक, सुखी दिवंक, हेरांक बरे जिणयेक हाडूंक, तांकां तरबेती दिवच्याक आधार जाता. आनी अशें बऱ्या कामाक देवाचें उतर आमकां तरबेत करता. देखून देवाचें उतर केवल वाचूंक आनी आयकूंक मात्र न्हय, बदलाक तें जियोंक. आमी जियेल्या उपरांत हेरांक जियोवच्याक प्रेरण दिवच्याक तेंच देवाचें उतर आमकां तरबेत करता, तयार करता. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, देवाचें उतर आमकां गरजेचें. पूण सवाल उदेवंक पुरो, आज आमी नव्या संवसारांत आसा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयलां.
AI आमच्या जिणयेंत रिगला. एका काळार मशीन वर्किंग म्हणून आसलें, मशीनांनी काम करचें. मनशाचें काम उणें जालां, मशिनां मात काम करतात, मशीन वर्किंग. आज मशीन वर्किंग मात्र न्हय, मशीन लर्निंग आयलां. शिकोवंक ही मशिनांत शिकता. कितें उडास दवरचें आमी उडास दवरचें म्हणून ना, मशीन उडास दवरता आनी आमकां जाय जाल्ल्या वेळार आमकां दिता. मशीन वर्किंग, मशीन लर्निंग. पूण ह्या काळारी देवाचें उतर प्रभावीत. ह्या काळारी देवाचें उतर जिणी सुदरावच्याक, बरें करच्याक आमकां तेंच देवाचें उतर आमकां आदर्श. देखून पापसाहेब लियो 14 म्हणटा, क्रिस्ताचें मोत उजवाडावचें आनी भुजोवचें उतर तुमी स्वागत करा. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या आधुनीक काळार जाल्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साच्या ह्या काळारी माउल्ल्या बरें जिवीत जियोवच्याक देवाचें उतर आमकां जाय. आमचें जिवीत शेगुणांनी भरच्याक, नाजुकायेचें करच्याक, मोगान भरच्याक, पेल्याचे सेवेंतेन आमी दवरचे खातीर देवाचें उतर आमकां जाय. देखून तेंच देवाचें उतर आमकां सांगता, हांवें तुजो मोग केला. आनी तसो संदेश घेवन ही परब आमी संभ्रमता आसतना आमी पेल्याचो मोग करूंक आसा. कशें देवान म्हजो मोग केला तशें हांवें हेरांचो मोग करूंक आसा. प्रत्येक जावन कश्टांतल्याच्या पिडेंत आशिल्ल्या लोकांच्या आनी प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्याच्या गरजांक पावचें गरजेचें. देखून कशें देवान म्हजो मोग केला तशें हांवें हेरांचो मोग करूंक आसा, दुबळ्याचो मोग करूंक आसा. आमचो पात्रोन सांत लोरेस दुबळ्या धाकट्याचो मोग करून मार्थीर मेलो आनी आमकां एक वर्ती साक्ष सांगूंक पावलो. आमी देवाचें उतर वाचून नियाळन जियेवन हेरांक तें परगट करून हेरांचे सेवेक लागून आमी ते सरस साक्षी जावच्याक देवाचें उतर आमकां उलो दिता. तर देवाचें उतर आमच्या काळजां मना वोंटांनी आसूं, जिणयेंत तें परसोडूं, आमचें जिवीत पवित्र करूं.